आजा 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 संडे, आजा संडे, आजा संडे, आजा संडे, आजा संडे। नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। नमस्कार, कारवार न्यूज कोंकणी आजा संडेच्या प्रश्न तुमगेले उत्तर आजाले ह्या कार्यक्रमाक हांव दर्शन नायक तुमकां स्वागत करता। आजा तुमकां बी मनांतल्यान स्वागत करता। नमस्कार नमस्कार दर्शन नमस्कार, बरें दिसलें परत आज बी तूं परत आयताराक मेळ्ळो। कितें जावं काय जावं, कित्याक म्हणल्यार आतां लोकांक हांव सांगचें म्हणल्यार आतां आमगेले कोंकणी भाशेंत लोकांक हे रे आतां चारिकांतल्यान उदक सोडूं लागलात आनी पावस खूब पडत आसा। भुरग्यांक सांबाळ रावा आनी आवय बापायक सगळ्या पालक लोकांक सांगता की तुमगेल्या भुरग्याक तुमी सांबाळ घेवन दवरून घेया। कित्याक म्हणल्यार पावसांत आतां एकात तेकात आतां रस्त्या पक्षा कालगी उगडील चड उरतात आनी रस्त्याचेर उदक उरता आनी कालगेत बी उदक उरता। खंय गड आसा आनी खंय उतळ आसा म्हणून कळना, तशें म्हणून सावधान रावा आनी काळजी घेवन रावा। तुमगेले लोकांली तुमगेली काळजी घेया म्हणटेत। दर्शना आयचे आमगेले प्रश्न तुमगेले उत्तर मागेले म्हणजे आजाले ह्या कार्यक्रमाच्या तुमगेले उत्तर आजाले ते कितले प्रश्न येयलात आज? आज 12-13 प्रश्न आसा। हरकत ना, 12-13 प्रश्न आसात म्हण नंतर सुरू करूया आमी, आनी कितें वेळ काडया। चल करूया। हय चल आजा, हां पहिले प्रश्न श्यामल बांदेकर मुंबईच्यान विचारते। श्यामल बांदेकर मुंबई, मूळ ते गेले माजाळी, परत मूळ तुरी कळ्ळें, मूळ माजाळी तुरी मुंबई। आणि ते विचारता लग्नाचे घाट वयल्यान बांदील उरतात, म्हळ्यार लग्नाचे घाट वयल्यान बांदील उरतात म्हणटात, पण चेडू चेड्याले लग्ना टायमार जाता कित्याक पळयतात? लग्ना घाट वयल्यान बांदील उरता अशें म्हणटात। हय, लग्ना घाट वयल्यान बांदील उरता अशें म्हणटात। म्हणजे चेडू लग्न जाता, चेडे लग्न जाता आसतना जाता कित्याक पळयता काय म्हण ती वयल्यान बांदील घाट खंय सुटून पडत जावं कोण म्हणून पळयता रे, कोण बांदिल्यान बांदील खंय लूज बांदून घेवन सुटून पडल्यार तशें म्हणून पळयतात। म्हणून प्रश्न बरो आसा, हाय बी उत्तर तशेंच दिल तुमकां। मुखार घे। चल मुखाल प्रश्नाच्या संतोष बोरकर दांडेली टाउनशीप तो विचारता आजा मागेल प्रश्न तुमकां बेजार दिसतलो तरी बी तुमकां विचारता। आजा तुमगेल बायल अंबा स्वर्गवास जाल्या नंतर तुम्ही दुसरें लग्न कित्याक जालें नाका म्हणटा? कोण विचारता? संतोष बोरकर दांडेलच्यान। मागीर बायलांब स्वर्गवास जाल्या नंतर दुसऱ्या लग्नाचे कित्याक विचार केला म्हणून? विचार आस रे अजुनी, तुगेल्या तलाशात कोणी उरल्यार सांग। दांडेलीकात न्ही? दांडेलीकात जावं खंय उरल्यार। राजा उत्तर दिल म्हणाल तुम्ही। मुखाल प्रश्न आदर्श कारवार आजा नुस्तें हे खंय मेळटा, समुद्रात की मार्केटात? आदर्श कारवार म्हणून नुस्त्याक खंय मेळटा, समुद्रात की मार्केटात? तुका जिवंत नुस्तें जाय जाल्यार समुद्रात मेळटा, मेल्लें नुस्तें जाय जाल्यार मार्केटात मेळटा, आनी घरात तुका नुस्तें जाय जाल्यार जेवणा ताटात मेळटा। तितून भितर बी आसात वेरायटी आसात। हय ते आसात। फ्राय जाल्यार फ्राय, कडेतले जाल्यार कडेतले खंयचे जाय पळय तूं घे, हरकत ना, चॉईस म्हणून। हय चल मुखाल प्रश्न आजा जगदीश पवार गोंयच्यान। आजा दाना भितर श्रेष्ठ दान खंयचे? धनदान, अन्नदान आणि कन्यादान? दाना भितर आमी दान करचे। दाना भितर श्रेष्ठ दान खंयचे? अन्नदान, कन्यादान आणि धनदान। धनदान हे तिन्ही श्रेष्ठ न्ही। दाना भितर श्रेष्ठ दान म्हणल्यार मैदान। हय मैदान खेळचे। हय मैदानाचेर कितले भुरगीं खेळटात आनी कायम खेळटे रावतात, कळ्ळें? पण कारवारात आमगेले तसलें दान कोणीच केलें ना न्ही। आमकां आस रे मैदान, कारवारात मैदान आसा ना? मैदान खंय खेळटले आसा तो एक तो म्हालादेवी तो मैदान आसा, तेजेचेर तो पळय हेकातल्यान असो गटार आसा आनी तेकातल्यान आनीक तो व्हडलो कितें म्हणटा तेका होवन वयचे, घणी उदक वयचे। होळ? हा तो होळ असोच आस पळयला तो घणी उदक वयचे। हय तो कोण विचारलें ते? जगदीश बाबान। मैदान श्रेष्ठ आसात ते दान करतले, ते एक दान करूं कोणाक पळया। जगदीश बी करू शकता न्ही, देवान बुद्धी दिला तेका। देवान बुद्धी दिल्यार कारवारात एक व्हड मैदान कर आनी सगळ्या भुरग्याक खेळू सारकें करा पळया।
हाय चला जा मुखाल प्रश्न अल्केश कोळंबकर देवबागच्यान आज्या दाल्ल्या मिशी उरतात तर बायला कित्याक उरनात? अल्केश कोळंबकर देवबागच्यान कित म्हणतो दाल्ल्याक मिशी उरतात हां बायला कित्याक उरनात? बायला उरना म्हणून कोण सांगता? बायलाक उरतात पण ताका मिशी म्हणनात, ताका अप्पर लिप्स म्हणटात आणि तेमी ती दवन घेयनात काडतात. अप्पर लिप्स म्हणटा रे वटा वयर बारीक येते ते आमी आतां अप्पर लिप्सच रे आमी गेली बी आमी मिशी म्हणटात तेमी ते म्हणनात ते म्हणल्यार उबर दिसत न्ही. बरोबर. अप्पर लिप्स काडूं गेल्ले म्हण घेवन आयडिया बरी आसा तुमकां. म्हाका सगळें कळटा रे. कोर्स बी केला तुम्ही? ना ना आम्ही आसतना वयताल रे आतां खंय. हां चला जा मुखाल प्रश्न प्रमोद मडिवाल कणसगिरी तो विचारता आमगेल जिल्ह्याक कितले तरी MLA आसात MP आसात पण आमगेले पण हेंच्यान एक बी इंडस्ट्री मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल किंवा एअरपोर्ट हाडू कित्याक जायना काय म्हणटा? आमगेले जिल्ह्यात कारवारा भितर हय हय MLA आसात एक MP आसा अशें आसात खूब आसात म्हण मल्टी स्पेशालिटी कितें हॉस्पिटल एअरपोर्ट इंडस्ट्री कारखाने कंपनी कितें हाडू जाल्ला काय म्हण कोणी चलते नांव कितें? प्रमोद मडिवाल. प्रमोद बाब हे तू इतलें सांगिल्लें जाता तेमी एकच पटी हाडल्यार मुखाल इलेक्शना टायमाचेर आमी कितें करता म्हणून वोट मागतले तेमी आमी हे हाडता ते हाडता म्हण सांगून घेवन वोट मागूं येनाक तेमी हे एकच पटी केल्यार मुखाल पटी सांगू काय उरना मरे तेमकां. तास म्हणटे भांडणात म्हणाले अजिबात हाडना तेमी मुखाल पटी वोट घालता जाल्यार कितें तरी बाकी दवरूंकूच जाय न्ही. ते बी खरें तुमगेले आतां टीव्हीचेर ते लागता मरे सिरियल हय हां ती वचून घेवन ताका एकल्या इशी घाईल उरता कोणाक समजून घे आनी तो वचून पिवू करता आसतनाच बंद जाता मुखाल पळोवं जाय न्ही. मुखालपट्टी पळोवं जाय तेणें पिले हे काय बडा आल्यार तो घेल का म्हणटातले पंचायत ती कळ्ळें बाबा तशें म्हणून तेमी करनात केल्यार मागीर वोट घालूंक मागूं येवं जायना तेमकां. हां चला जा मुखाल प्रश्न सायुश विनोद नायक गोवा कुट्टाळी माजाळजी आणि तो मूळ माजाळी तुरी ती गेली गोंयांत कुट्टाळी. तो विचारता सरकारी नोकरेक 60 वर्स रिटायरमेंट जाल्यार प्रायवेट कंपनीक 58 वर्स कित्याक काय म्हणटा रिटायरमेंट? सरकारी नोकरेक रिटायर जावंक 60 वर्स आनी प्रायवेट कंपनी कितले 58 58 वर्स कित्याक खबर आसा? हे दर्शन कित्याक सांग कित्याक प्रायवेट कंपनीत मरे कोण काम करतात न्ही तेमी घोळ जाम जाल्ले उरतात तेमकां तशें म्हणून रिटायरमेंट दितात बगीत. गव्हर्मेंटा तशें न्ही तेम घोळकच ना न्ही तशें म्हणून 1-2 वर्स जास्ती करून वचा तेमी तितली वर्स घोळना आनी थोडे दिवस करा म्हणून दितात तेमकां ते एडजस्ट करून वता तेमी. हय म्हटल्यार तेमकां काम चड उरना. प्रायवेटात तशें न्ही काम करनासतना रोव जायना मरे तशें म्हण कोण विचारला? साईश विनोद नायक. साईश बाब बरे प्रश्न तो गेले ना बरो प्रश्न हरकत ना. चला जा मुखाल प्रश्न हरीश राणे किन्नरच्यान हाज्या पयलीं पावस पडल्यार शेतांत उदक भरताले आतां रस्त्यार कित्याक भरता? बरोबर आसा पयले पावस पडल्यार शेतांत उदक भरताले कित्याक म्हणल्यार लोक शेत करताले शेताक उदक जाय आशिल्लें आनी उदक शेतांत रावताले. आतां शेत करनात उदकाक शेतांत कितें काम तशें म्हणून रस्त्यार फिरूं येत ते जेन्ना शेतच कन्न जाल्यार शेतांत उदक वचून घेवन कितें उपेग? ते बी खरें. रस्त्यार येता कळ्ळें तुमकां. तुमी शेत जर तर कन्न जाल्यार उदक शेतां रावन तरी करतले कितें तेका बेजार येना ते उदक मागीर रस्त्यार फिरूं येता. फिरू येयले म्हण जालें फिरूं येयले फिन वयता ते मागीर फिन घेवन मागीर वयता ते सुकता. हां चला जा मुखाल प्रश्न बाबू नायक माजाळी बाजारच्यान तो विचारता जा आमी शिक्षण शिकतना आमगेले संबंदीक लोक आमगेले रजिस्टर नंबर घेवन ऑनलायन रिजल्ट पळयतात पण शिकून जाले नंतर नोकरी लावूंक कोण बी मुखार येनात ओगीत रेज्यूम मागतात. रेज्यूम म्हळ्यार कळ्ळें आमी हे दिलें म्हणटा पळय आमी बायोडेटा. हां कितें बायोडेटा हां ते मागतात पण तरी बी नोकरी लायनात. तस नोकरी लावूं जायना जाल्यार रिजल्ट कित्याक पळोवं जाय काय म्हणटा? कोणी चालते बाबू नायक माजाळी बाजारांतल्यान. बाबा हे पळय तूं पास जालो का नपास जालो म्हणून तुगेले तेमी ते पळयचे खातीर ना तुका नोकरी लावचे खातीर तेमी रिजल्ट पळयनात. आपल्या पोरा पेक्षा भुरग्या पेक्षा ताका जास्ती मार्क्स पडला काय की जाण कोण म्हण हे पळयचे खातीर म्हटल्यार तेमकां भितर मनात उज उरता जळटा कळ्ळें तुका ते जेलसी म्हणटा मरे. जेलसी हां ते वायटपण तूं पास जावन तुका नोकरी लावूंक म्हणून तुगेले ते हे रिजल्ट पळोवंक गेले म्हण समजून घेयनाका तशें म्हण तूं लोकां भरोशाचेर तूं रावनाका तूं खंय नोकरी सोद आनी तुगे स्वता पांयाचेर तूं उबी रावूं शीक. बरोबर मागीर चला खरें हे करता खरें दर्शन खूब लोक करतात. हय म्हण हांव शिक्षण शिकता आसतना कोणी केलें ना तेन्ना ऑनलायन नाशिल्ली न्ही ऑनलायन म्हण न्ही मागीर रिजल्ट सगळे हाका बरोच आशिल्लो कसलो हांव उडीत मारता न्ही
पहिले उडी मारता तुम्ही? हांव उडी म्हाका खंय पास जावचे, आमकां पास करूं शाळेक गेल्या उड आमी तेन्ना. चल आणि आजा तर लोन किती करू घायला म्हणजे किती झालं तुमगेले? प्रश्न विचार तू. ना प्रश्न विचार तुम्ही मग येता म्हणील पळय लोन त्याच गेले की म्हणले लोनाचे जाल्ले जाता जाता परत तेणें कन दिता म्हणून घेवन सगळें जालें, फाल्यां येवन घेवन लोन व्हर म्हणलो आनी मागीर नाका म्हणलें मरे. कित्याक? हांवें म्हणलें ताका बाबा हे तुमगेलो हे कर्ज हांव केन्ना पेड करूं शकना, उपकार जालो तुमचेर म्हणून सांगेल तितल्याकच. म्हाका मागीर कळ्ळें घरा येयले नंतर कितें तेमी दिवचे लोन म्हणल्यार कितें तर कर्ज आनी पेड करूं कळना जाल्यार तो कित्याक दितलो दिन म्हाका मागीर हांवें तेंच लोन तुमगेलो कर्ज हो तूं म्हाका लोन करून दिलें न्ही, तुमगेलो कर्ज हांव केन्ना पेड करूं शकना म्हणे अशें करून सांगेलाक म्हाका तेणें लोन दिलें ना मरे. ते उपकार म्हणून दिलो तुमगे उपकार केन्ना म्हाका तशें मागीर जालें ना न्ही, ते तुमगेले एक रिणांत उरलो चल्ला ते तुमगे रीण हांव केन्ना फारीक करूं शकना म्हणटा पळय तशें जालें ते. चला आजा मुखाल प्रश्न. हरीश बोंगले सदाशिवकडच्यान कितें विचारता? आजा सरकारान अग्निपथ योजना हाडली न्ही, ही योजना नवीन लग्न जाल्ल्याक केल्यार कशें? नवीन लग्न जाल्यार लागू करचें म्हणून? हय लागू करचें म्हणून. अग्निपथ हय करूं हरकत ना. अग्निपथ योजनेक जर तर तूं गेलो तर देशाचे सेव करतलो आनी जर तर हेकात रावलो देशात जनसंख्या वाडयतलो. लग्न जाले नंतर लागू केल्यार तशेंच म्हण जालें, लग्न जाल्ल्या घरा कडेन दवरले जनसंख्या वाडटली आनी तो थंय गेल्यार देश सेव करतलो. म्हणजे सांग बाबा ती बरी योजना आसा, तेजेन कितें कोणाले बरें जावं. हय जालें. मुखाल प्रश्न. अनीश कंटक वास्कोच्यान. कसलें आडनांव कितें? कंटक. अरे बाबा वास्कोच्यान. आजा बायल लक्ष्मी म्हण हाडटात घरा. हय बायले कळ्ळें न्ही? हय हाडटात जाल्यार ती घावा गांजान पयशे कित्याक मागता? बायलेक हय लक्ष्मी म्हण हय हे बरो प्रश्न. कंटक विचारता. कंटक विचारता. बाबा बायलेक लक्ष्मी म्हण घरात हाडटात पण ती घोवा कडेन पयशे मागता. अकस्मात बाबा बायलेन घोवा कडेन पयशे मागचे बंद केले आनी दुसऱ्या कडेन मागू लागल्यार तेन्ना तूं कितें करतलो? वत्त जावन बायलेक पयशे दितलो? कित्याक? लोकां कडेन मागू लागल्यार अबरून न्ही रे. ते तशें म्हणून बायल आनी बायल घोवा कडेन मागना जाल्यार आनी कोणा कडेन मागता? लक्ष्मी म्हणून अशें करून हातांतल्यान पयशे सोडटले म्हणून घेवन येतात. ते विचार हाडील घरा कडेन ताटात उबी दोन साळकात उबी दोन घेवन अशें करून हात करून दोन घेवन सोडतलो म्हण ना बाबा. लक्ष्मी म्हटल्यार खंयच्यान घरात एक सांबाळ घेवचें, घर सांबाळचें म्हटल्यार ती एक लक्ष्मीच. चला जा आयज दिसाचो लास्ट प्रश्न उरलो, कळ्ळें तुका? जालें? हय जालें ना आतां न्ही. तुमी म्हणलें येताना न्हीद पडना रे, 2 दिसांनी न्हीदूच पडना, 2-3 दिसांनी न्हीदूच पडना. खरें न्हीद पडना म्हाका. आतां कितले दिवस जाले हांव पयलीं बरोच न्हिदतालो रे, आतां न्हीदच पडत ना म्हाका. उठल्या बी उठना तो पयल्या पळयलें तुवें पळयलें मरे. हांव दनपार न्हिदतालो, सांजे रात्री न्हिदून सकाळ वाजे म्हणल्यार न्हिदून रावूं नाशिल्लो. आतां न्हीदच पडत ना रे. कित्याक? कित्याक म्हण सांगू तुका. पयर हांवें खाट एक हाडलो. खंयच्यान? कारवारच्या नवीन खाट हाडलो, त्या दिसाच्या न्हीदच पडना. मग खाट हाडलो म्हण कितल्याक हाडलो तो? कसलो खाट हाडलो? सागवान्या खाट हाडलो 90,000 रुपये. कितले? 90,000 रुपयाचो खाट. हय इतलो जालें गादी. हय हां हेज्या न्हीद पडना सांग. इतलो खर्च करून घेवन खाट हाडली रे म्हणून तेजेर म्हाका न्हीदच पडप ना. विचारान देवा ह्या खाटान न्हिदल्या न्हिदीन न्हिदून पडल्यार कोणी मागीर खूर हांडून वयल्यार 90,000 खाट न्ही. तशें म्हणून तेन्नाच्या न्हीद पडची बंद जावंक गेली म्हाका. चल अजा मुखाल प्रश्न. सूरज राणे नागफोंड सदाशिवगड तो विचारता, अजा तू बी धवे कपडे घालता आणि भूत बी धवे कपडे घालता म्हटल्यार धवे साडी न्हेसून हातात मेणबत्ती घेऊन भूत कित्याक येता कित्याक? कोण विचारता? वो सूरज राणे नागफोंड. हांव धवे कपडे घालता. हय बरोबर. भूत बी धवे कपडे घालता म्हणटा तो. हाय मरे लग्ना पयलीं भूत आसा म्हण लोकां कडच्यान आयकयलो म्हण पळयलो नाशिल्लो. खरें सांगू तुका हांवें भूतूच पळयलो नाशिल्लो लग्ना पयलीं. जेन्ना हांव लग्न जालो तेन्ना हांवें भूत पळयलें. कोण हाच्या भूत ती? आनी हांवें कितें सांगू, करंट गेले तेन्ना आतां मेणबत्ती घेवन सुद्दां पळयलें हांवें म्हळ्यार भूत. कोण विचार तूं कोण? सूरज बाब तूं लग्न जालें उरल्यार तुका बी भूत दिशील उरतलें. करंट गेले तेन्ना बी एक दीस मेणबत्ती हातांत दिवन पळय तशेंच दिसतलें. तुमगे टायमार मेणबत्ती चिमणी घेवन येयली. चिमणी गेल्या टायमार मेणबत्ती घेवन येवं. बरो प्रश्न विचारता म्हाका भूत म्हणूक. कितें जावं सूरज बाब बरो प्रश्न. अशेंच गम्मतशीर प्रश्न विचारते रावा आनी गम्मतशीर उत्तर घेया. खुशेंत रावा, हांसत खेळत रावा. कित्याक म्हणल्यार हास्येचे आनी हास्य हे जर तर जिवनात जर तर दोन घेवत न्ही सगळे जाण सुखान रावता पळया. म्हणजे कितें व्हरू दर्शन आमी बंद करता पयलीं तेमकां एक गोश्ट सांगता. कारवारात आतां पुरा
पावस भरपूर पडते असा आयच्यान आज मात्र हे असा कमी आसा. हय आसर आसा आज कमी पावस आसा आनी डॅमा उदक सोडलात जाल्यार बी अजून खंय एकात तेकात खंय उदक भरलें ना रस्त्याचेर इतलेंच उदक दिसता तरी की तुमी खंय बी उरल्यार खूब पावस पडलो उरल्यार तुमी आमगेले कोंकणी भाशेचे लोक आनी हे आमगेले प्रोग्राम पळयता लोक बरें कर रावा सुरक्षीत रावा तो पर्यंत मुखाल आयतारा येता मुखाल आयतार म्हणल्यार मागीर वाट पळया तुमकां सगळ्याक देव बरें करूं. चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्यूस शुगर हिल कॅप्सूल जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूलाचो खूप लोक लाभ घेते असतात आणि लोकांक खूप रिझल्ट बरे मेळटे असतात त्याच्या खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात हाय बीपी आणि हार्टा प्रॉब्लेम अशा लोकां खातीर बीपी अँड हार्ट केअर ज्यूस. तशेंच लोकांक सद्याक ॲसिडिटी अपचन गॅसेस अशी तक्रारी रडू लागला टॉयलेटात साफ जाणं असल्या लोकां खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात डायजेस्टिव्ह केअर ज्यूस. त्याच्यानंतर आम्ही लॉन्च करता व्हीट ग्रास ज्यूस जे लोकांक शरीरात रक्त कमी उरता परत परत हिमोग्लोबिन कमी जाता लोक डॉक्टर रक्त लाय म्हणता अशा लोकां खातीर हे ज्यूस आसा. त्याच्यानंतर नोनी ज्यूस आम्ही लॉन्च करते असतात. नोनी ज्यूस जे आमकां इम्युनिटी कमी आसा तसं लोकांची इम्युनिटी वाडोवचे खातीर ते परत परत सीक पडचे वतात पण रिझल्ट कितें म्हणून कळना असं लोकांसाठी हो नोनी ज्यूस खूप उपयोगी आसा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक मेन रोड सदाशिवगड कारवार आणि सांतेरी एंटरप्राइजेस रामनाथ मंदिरा लागीं मेन बस स्टॉप हणकोण कारवार. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.